नमस्कार बोय प्रुडंट खबरो शिरोड्या दीपक वेचणूक लढयतलो हे पर्रीकार गडकरीक पयलींच सांगिल्ले तांणी केन्नाच ना म्हणलें ना। दीपक जिखतले 23 तारखेचो निकाल पळोवन मोगोची फुडली खेळी सुदीन हेड ऑन। बाबुशाचेर बलात्काराची केस घालपी चली मेळ्ळें। आशिल्ले फ्रेंडा बरोबर काँग्रेस म्हणटा अपेक्षे प्रमाण पणजेची वेचणूक जाले उपरांत लागलो सोद। कोळशाचें प्रदूषण कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार बोर्ड बरखास्त करात। बोर्डाच्या वांगड्यांनी खुर्च्यो सोडच्यो। मोरींग डॉल्फिनाचे दर्यामार्गान कोळसो हाडूंक दितात म्हूण एक्टिविस्ट तिडकले। दिल्ले उतर पाळपाची बापायची देख मात विस्वासपाची देख घेवन राजकारणात देवपाचो यत्न आपल्याचेर आयलो आंगलट। पणजे उमेदवारीचे हाशें जाल्या उपरांत उत्पलाची जाहीर कबुली। मंगळारा 10वेचो रिझल्ट 11:30 वरांचेर गोवा बोर्ड करतलो जाहीर। 19,300 भुरगीं बसले परीक्षेक। रिझल्ट वेबसायटीचेर ऑनलायन। आणि इंडियन ऑयल प्रुडंट ऑल गोवा सर्त सोमारच्यान राज्यांतले टॉप 32 क्रिकेट टिमी सर्तींत वांटेकार। जैतिवंतांक 1 लाख। शिरोड्या दीपक वेचणूक लढयतलो हे पर्रीकार गडकरीक पयलींच सांगिल्लें। तांणी केन्नाच ना म्हणलें ना म्हणून दीपक काम करत फुडें गेलो अशें सनसनाटी विधान सुदीन ढवळीकारान केलां। तो हेडॉनात उलयतालो। दीपक जिखतले आपलें म्हत्व कितें तें बीजेपी 23 तारखेक कळटलें आनी पुराय गोंयाक धक्को बसतलो अशी सुदिनाची गर्जना। पक्षान तसो निर्णय घेतला। 23 तारखे उपरांत कितें ती कृती जातली म्हणून सुदीन उलयला। ह्या फाल्यांचो जो रिजल्ट आसा 23 तारीख ताजे वयल्यान सगळे लोकांक कळून चुकतलें मगो पक्ष हो कितें। एक प्रश्न विचारतात की अशें जर आसा जाल्यार तुमी अजून सरकाराचो पाठिंबो कित्याक काडलो ना काय तुमी 23 तारखेची निकाल पळोवपाक रावल्यात? सरकाराचो पाठिंबो काडून सरकार वडोवप किंवा सरकार फुडें वचप हातूंत ह्या म्हज्या पाठिंब्याचेर कांय ना। ऑलरेडी MGPन क्लियर डिसिजन घेतलां की आमी ह्या सरकारांतल्यान विड्रॉ जाता म्हणून। आमी ह्या तुमचे कडच्यान आयकलां, बाबूश मनसरता कडच्यान आयकलां की 23 तारखेचो निकाल आयलो की 24 तारखेक गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार उरची ना म्हणून। आज तुमकां तेंच दिसता हे सगळे एक्झिट ताजेर हांव कांय उलयना। तो प्रश्न म्हजो न्हय, कारण आमी एट द मोस्ट 2 आनी 1 अपक्ष मेळ्ळ्यार 3 जातले परत। आनी अशें हातूंत ल्हान दोंडनी मोठा घास घेवप हांव उलोवंक शकना, कारण ह्यो गोश्टी आपल्या कडेन आमदार आसपाक जाय। खंयचेंय सरकार उडयतलो जाल्यार पयलीं म्हणजे आपल्या कडेन 21 आमदार आसपाक जाय गोंयच्या विधानसभेचे संख्या। तुमी सद्याक 24 तारखेक कितें जातलें हाजेर स्पेक्युलेट करना हांव। सो 23 तारखेचो रिजल्ट्स आमी ठरयतले, पळयतले आनी 23 तारखेक सांजे बसतले आनी ताचेर डिसिजन घेतले। म्हाका काडलो म्हणून तें वायट अशें हांव म्हणूं शकना। म्हाका जो काडलो ताजो अर्थ तांकां 23 तारखेक कळटलो न्हय। जेन्ना दीपक हरलो आनी एक सुतोवाच जालो की ह्याच्या फुडें प्रियो सीट हो ST खातीरूच रिजर्व करुया म्हणून, तेन्ना हांव स्वता मनोहरजी पर्रीकारा कडेन उलयलां, नितीनजी गडकरी कडेन उलयलां की हांव तो सीट काँग्रेसचो आशिल्लो शिरोडा सीट हो BJPचो नाशिल्लो। BJP लॉस हेविली 5,000 मतांनी ते पडिल्ले आनी आमी कांयच नासतना 4,500 पयले फावट उबे रावन 4,500 मतांचेर पाविल्ले। आनी त्या खातीर हांवें स्वता माननीय त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री मनोहरजी पर्रीकारा कडेन हांवें सुतोवाच केल्लो, म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन, की हांव थंय काम चालू करतां आनी दीपक थंय काम चालू करतलो। आनी नितीनजी गडकरीक सांगिल्लें आनी दे नेवर टोल्ड मी टू स्टॉप द वर्क। हे सगळें केन्ना आयलें? सुभाष शिरोडकारा जेन्ना रिजिग्नेशन दिलो तेन्ना आयलो प्रश्न। नाजाल्यार ताचे पयलीं हो प्रश्न येनाशिल्लो। आमी कितलींशींच कामां केल्या, वॉटर सप्लाय पायपलायनी घातल्या हांवें थंय, रस्ते केल्या, मेंटेनन्स वर्कां केल्या, हें सगळें हांव करीत आसतलो। पूण तो पर्यंत आमकां कांय सांगूं ना
सो आमी इतले मुखार पाविल्ले तो स्टेप फाटीं घेवूच शकना. आनी ज्या वेळार थंय जे सिद्धार्थ दिगो आमचें भाशण जालां की हांव ताचे कडेन कांय उलोवना नितीनजी गडकरी कडेन. हांवें फोन लायलो आनी दिपका कडेन उलोवपाक दिलें आनी दिपका कडेन तो दिपकान ताका दोनूच शब्द सांगले की आपूण खूब फुडें चल्ला, एट दीस मोमेंट इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून. तरी म्हजो शपथविधी जाला. बाबूश मोन्सेराताचेर बलात्काराची केस घालपी चली मेळ्ळें. तें खंय ताच्या फ्रेंडा बरोबर आशिल्लें. दक्षिण गोंयांतले एके कॉन्व्हेंटांत प्रोटेक्टीव कस्टडींत आसतनाच तें 20 दिसां फाटीं गायब जाल्लें. तें गायब जातकच पणजे वेंचणुकेचे फाटभुंयेर ताचें खूब राजकारणय जाल्लें. अपेक्षे प्रमाण वेंचणूक जातकच तें चली मेळ्ळें म्हूण काँग्रेसीची प्रतिक्रिया. फक्त इलेक्शनाक हायप करपाक लागून, बाबूसाचें नांव पिड्ड्यार करपाक लागून, ताका बदनाम करपाक लागून, लोकांचे मदीं एक भंय निर्माण करपाक लागून जो आसा हो प्रकरण जो आसा हो वयर काडलेलो. आतां हें मेळप, इलेक्शन जावन मेळप, हें एक गव्हर्मेंटाचे एक संदेश जो आसा लोकांचे मदीं मुखार हाडटा की बाबा हें कितें जालां, हेंचे फाटलें जो गव्हर्मेंट हितून आसा काय कितें प्रश्न जो आसा गोंयचे जनतेच्या मुखार निर्माण जाता. हेजे जो आन्सर जो आसा हें इतलें हें करून बाबूसाहेब बदनाम करपाचें हें केल्लें आनी लोकांचे मदीं भंय निर्माण करपाचें हें केल्लें. 23 तारखेर जी आसा पणजेची जनता जी आसा पणजेची ही जी आसा हेजो खऱ्यानूच उत्तर दितली भारतीय जनता पार्टीक. कोळशाचें प्रदूशण कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार बोर्ड बरखास्त करचो. वांगड्यांनी राजीनामे दिवचे म्हूण तिडकल्ल्या एक्टिविस्टांची मागणी. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एमपीटीचे मुरिंग डॉल्फिनाचेर दर्या मार्गान कोळसो हाडूंक बावटो दाखयला. मान्यताय खंय प्रायोगीक तत्वाचेर 15 दिसां पुरती. उक्ते बोटींनी दर्याच्या वाऱ्यार कोळसो आनीक पातळटलो. वास्कोकारांचे भलायकेचेर प्रयोग बंद करात म्हणून रस्त्यार देवपाची एक्टिविस्टांची शिटकावणी. मुरगांवाक कोळशाच्या प्रदूषणाच्या इशून परत तकली वयर काडली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान बावटो दाखयला म्हूण एक्टिविस्ट फुर्योज. मान्यताय खंय प्रायोगीक तत्वाचेर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 15 दिसांच्या प्रायोगीक तत्वाचेर म्हूण दर्यांतल्या मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळसो देवंक मान्यताय दिल्या. I was shocked and disappointed to learn about GSPCB's consent to MPT to handle coal at mooring dolphins on a trial basis. This pollution promotion board has lost all its legal and moral authority to continue. This has serious consequences for fisher folk in Vasco and anyone who eats fish in and around Goa. So if this GSPCB board finds itself in a position where it cannot discharge its duties as per the Air and Water Act, this board must resign and allow those with strength of conviction to actually do the job that is necessary. Basically, त्यांच्याकडे ground pollution handle करपाक जायना, and now they have come up with a different innovative idea. जसे की वास्कोचे लोक आता पहिले गिनी पिग त्याच्यात ते एक्सपेरिमेंट करतले. दे वॉन्ट टू ट्राय समथिंग ऑन इनसाइड द सी आणि पोल्युशन जाता काय ना जाता ते कंट्रोल करपाक. सगळे खंय चल्ला केंद्रीय पोर्ट आणि शिपिंग मंत्री नितीन गडकरीच्या दबावान. एक्टिविस्टांची तयारी रस्त्यार देवपाची. मरीन डॉल्फिन जें पळय आहा तें ओपन आहा आनी थिंगा वारो मारता तो चोवपा जायना. हें परमिशन जें पळय तेणें दिलां ट्रायल अशें म्हण तें जाता तितले बेगीन तेणें फाटीं घेवचें. आख्खे तिसवाडी तालुकाक आनी आख्खे मुरुंबगांव तालुकाक त्रास जावपाचे आसा. तुमी आयज स्मार्ट सिटी म्हणटा पणजे, त्याच पणजे सिटीन आयज कोल पोल्युशन वाडलेलें आसा आनी हे मरून डॉल्फिन जालेले आयज डबल जावपाचें आसा. पूण हे तुमी लोकांक कित्याक फटयता? हेजेर क्लियरली जालेलें आसा की गोवा पोल्युशन बोर्ड आनी ताचो चेअरपर्सन जो आसा हो सेंट्रल डिरेक्शनाचेर काम करता. ह्या नितीन गडकरीचे प्रेशरा खातीर तूं आयज हे गोंय काबार करूंक सोदता आनी आमी सरकाराक वॉर्निंग दिता की हे परत तुमी कोल हँडलिंग नाल्यार कोल वाडोवपाचें चिंतले जाल्यार आमी ह्या फाटीं रस्त्यार येतले आनी मागता सीएमाक ती इंटरव्हीन करचें. दर्यांतल्यान उक्ते बोटींनी कोळसो हाडप म्हणल्यार प्रदूषण आनीक पातळटलें. उदकांतूय कोळसो पातळपाचो भंय. नुस्तेकार आनी दर्यांतल्या जिवाळीक धोको म्हूण आनीक एक इशू. प्रुडंटा खातीर वास्को सावन विक्रम नायक. गोंय सरकारान मायनिंग सुरू करूंक नथुर्मल कंपनीक परवानगी दिल्या. मायनिंग वाठारांतल्या सुमार 50 लोकांक मायनीचेर थेट काम मेळटलें. पर्यावरण दाखलो घेवन मायन सुरू करची पडटली. लिजाचो प्रास 2030 मेरेन आसतलो म्हूण नथुर्मल कंपनीचो CEO हरेश मेलवानी सांगता.
बंद पडिल्ल्या मायनिंगांत आशेचें किरण. वर्स मायत जाले गोंयचे मायनिंग बंद पडून. सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराची लीज रिन्युअल प्रक्रिया बेकायदेशीर थारावन मायनिंग बंद केल्लें. रिन्यू केल्ली 88 लिजां रद्द केल्ली. आता गोंय सरकारान नथुर्मल कंपनीक लीज ऑपरेशनल करूंक बावटो दाखयला. झिरो वेस्ट तत्वाचेर मायनिंग करपाचे कंपनीन थारायला. हे खातीर सुमार 500 कामगारांची गरज लागतली. 50 कामगारांक मायनीर थेट काम मेळटले म्हूण CEO हरेश मेलवानी सांगता. आमचे अंडर 2015 अमेंडमेंट ॲक्ट आमी एक्सटेन्शन मागिल्ले टील 2030, कारण की आमी अखंड मिनरल आमीच वापरता आनी ताजे एंड प्रोडक्ट काडटा. सो म्हज्या हिशोबान आमची 2030 पर्यंत जावंक जाय. आतां गव्हर्मेंट कॅप्टीव मायन म्हणून, कारण की हांवें इंडस्ट्री घातल्या आनी तेतून सगळें हांव वापरता. सद्या हांव भायल्यान हाडटा आनी वापरता. पूण आतां आमची मायन जाली की हांव लोकली काडून वापरतलो. आनी आमचें व्हडलेंशें कांय ना, आमचे 73 टन आसा आयनचे. आनी ताजे बरोबर आमकां एक ओवरबर्डन जो आसा पळय 4:1 रेशो 5:1 रेशोन आमी काम करताले पळय, तें ओवरबर्डनचें तत्व जें आसा पळय तें सगळें आमी आयडेंटिफाय केलां. तें आमी सेपरेट करताले आनी अखंड ग्राम टू ग्राम वापरतले. कांयच आमी डंप करचे ना. झिरो वेस्ट मायनींग म्हणटा पळय तें करपाक आमचो प्लॅन आसा. इमिजिएटली तरी एक 50 लोक तरी लागतले, कारण की आमी मशीन ऑपरेटर जे एक्सकावेटर ऑपरेटर बी आसा पळय, ड्रायव्हर आसा पळय, मेकॅनीक जे आसा, वेल्डर जे आसा, ते सगळे आमी लोकल ट्रेन केल्ले भुरगे. आमचे हरवळेच्याच भुरगे ट्रेन केल्ले. इनडायरेक्टली पळय आतां आमी जर मिनरल इंडस्ट्री बेस केले जाल्यार म्हाज्या हिशोबान एक 500 जॉब तरी लागतले थंय. सरकार रद्द जावंक नाशिल्ली सुमार 18 लिजां ऑपरेशनल करूंक सोदता. दुसरे वटेन मायनिंग डंप पॉलिसी तयार करपाचें काम सुरू जालां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंगळारा 10वेचो रिजल्ट गोवा बोर्ड 11:30 जाहीर करतलो. 2 एप्रिलाक बोर्डाची SSCची परीक्षा जाल्ली. 28 केंद्रांनी 19,300 भुरग्यांनी परीक्षा दिला. 9,621 चले, 9,722 चलयो. 284 खासा भुरगीं ह्या वर्सा परीक्षेक बसल्यांत. रिजल्ट बोर्डाची आनी बोर्डाची लिंक आशिल्ल्या वेबसायटीचेर ऑनलायन मेळटलो. घेव एक कमर्शियल ब्रेक. पत्रादेवी धारगळ मजगती हायवे रुंदीकरणाचें काम कशें चल्लां. आमदार मंत्री बाबू आसगांवकाराक पडिल्लें ना. कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियरूय बिनधास्त म्हूण तिडकल्ल्या लोकांनी थंयच्या काँग्रेसवाल्यांक घेवन आवाज काडूंक सुरवात केल्या. काँग्रेस लोकांक घेवन उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावली. हालींच उगव्या एक टीचर ह्याच मार्गार एक्सिडेंटांत गेल्या. एक्सिडेंट नित्याचेंच काम अर्धवट सोडलां. पावसाक आनीक हाल जायत म्हणून लोक येन्नाच रस्त्यार. जो हायवे आसा पत्रादेवी टू धारगळ महाखाजन, हो रस्तो गेले 1 म्हयनो काम त्या रस्त्याचे स्टॉप आसा. ह्या खातीर आयज आमी पेडणे डेप्युटी कलेक्टराक एक काँग्रेस तर्फे निवेदन दिलां. आमची एक मागणी आसा, ती काम जे ताणें क्रिटिकल करून दवरलां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान निदान सर्वीस रोड सुद्धा सारको दवरूंक ना. आनी जी मोठ्या प्रमाणात माती डंपिंग केल्या, तो जो येणारो पावस आसा थंय माती चिखल जातलो आनी ते भरपूर एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. हे आमी कलेक्टराच्या कानार घातला. अशे निष्क्रिय जे कॉन्ट्रॅक्टर आसता तांकां सरकारान ब्लॅक लिस्टान घालपाक जाय. इंजिनियराक आनी ह्या स्थानीक आमदाराक धरून तेंचे हात ओले केलेले आसा. त्या खातीर ताका कोणाचो कसलोच भंय उरलेलो ना. निष्क्रिय ह्या आमदारांक लागून हे आयज आमच्या पेडणेकरांचे बळी वयता. ते आयज बंद जावपाची गरज आसा. आनी जर आयज सरकार हेचेर जर ताबडतोब एक्शन घेयना जाल्यार पेडण्यातले जनतेक घेवन आमी त्या रस्त्यार हायवेर उतरतले. त्या संदर्भात आम्ही रिझोल्युशन घेऊन ऑलरेडी त्या डिपार्टमेंटाक धाडिल्ले आसले. अशें आसतना पासून पयर तेंच्यांनी कांयच तेचेर एक्शन घेवंक ना आनी एक्सिडंट जावन आमचेच गांवची एक शिक्षिका थंयसर अंतरली आनी ताच्याच उपरांत रोखडोच ते दुसऱ्या दीस सेम स्पॉटाचेर परतो एक्सिडंट जालो, मेजर एक्सिडंट जालो. आनी हे अशा एक्सिडंटाची मालिका ही चालूच आसा. कितलेशेच लोकांचे हात मोडटात, पांय मोडटा. हे पळोवपाक आमकां दुख्ख दिसता. आमचे लोक गांवच्या वतीन नागरीक थंयसर फुडें सरतात कितें तरी काम करपाक, थंयसर प्रोविजन क्रिएट करपाक लागून. पूण तो कन्सर्न इंजिनियर आसा किंवा कोण डिपार्टमेंट आसा, सरकार आसा, ह्या न्हिदलेले आसा काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाला. तांच्या दिश्टी पडना, तांच्या नजरेक येयना हे इतलें व्हडलें घडटा तें.
जेन्ना त्यांच्या घरान घडटले तेन्नाच ते उठतले, लोकांचो जीव वयता तेन्ना तांकां कांयच पडलेलें ना काय कितें, हो प्रश्न निर्माण जाला. लोक आयज चाळवल्ले आसात, लोक रस्त्यार येतले आनी रस्तो बंद घालपाची तयारी आयज लोकांनी केल्लेली आसा. त्याच्या पयलूच 5 जाता तितले बेगीन तेचेर तोडगो काडून पावसाचें कितें तें प्रोविजन करपाक जाय. एक्सिडेंटाचेर आनी जे कितें कॉन्ट्रॅक्टराचे चुकीमुळे जे आयज लोकांचें जे जीवन उद्ध्वस्त जाता तेजेर आयच्या आमच्या हे मंत्री आसा जो बाबू आसगांवकर, हेजे कितें नियंत्रण आसा आनी हेणी कितें तेच्या बद्दल एक्शन घेतला हे जनतेक सांगपाचें. कारण तो आमकां सांगू शकना, तेणें कांयच एक्शन घेतलेली ना हे आमकां खबर आसा. पूण तेणें पेडण्याचे जनतेक तरी सांगपाचें की ह्या सगळ्या प्रॉब्लम्साचेर तेजी एक्शन कितें आसा. सत्तरी धडा मेळावले न्हयत कुंकळ्ळेचो एकलो बुडलो. 17 जाणांचो ग्रूप आयतारा पिकनिकेक गेल्लो. 10 जाण सांजे परत आयले. 7 जाण खंय ओव्हरनायट स्टेक रावले. तातूंतलो रिजवान खान म्हणटा तो पाजर खणीचो भुरगो बुडला म्हूण बरोबरच्यांक रातीं कळ्ळें. मध्यान रातीं प्रकरण पुलिसां कडेन पावलें. सकाळीं वाळपय आनी फोंडेच्या फायर स्टेशनान न्हंयत सोदले उपरांत 8 सुमार बॉडी मेळ्ळी. रिजवानाची पिराय 24 वर्सां. दिल्लें उतर पाळचें, दुसऱ्याक दाखयल्ले विश्वासाक जागचो ही गजाल आपूण बापाय कडच्यान शिकलो. माती देख घेवन राजकारणांत देवपाचो यत्न केलो तेन्ना तो विश्वास कसो आंगलट येता ताचोय अणभव आपणे घेतला. मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पलाची ही उतरां. गोवा, राजकारण आनी पर्रीकर ह्या पत्रकार सद्गुरू पाटीलाच्या पुस्तकाचे विमोचन सुवाळ्यांत तो उलयतालो. माचयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ESG आत्माराम नाडकर्णी आनी लेखक विश्राम गुप्ते आशिल्लो. यांनी जे पुस्तक लिहिलं ते ज्याला मी सोशल कॉमेंट्री म्हणतो, हे पर्रीकरांचं चरित्र नाही. पर्रीकरांचं जर का चरित्र लिहायचं असेल म्हणजे ही त्यांची सामाजिक आणखीन राजकारणातली त्यांची जी काही पूर्ण इंटरॅक्शन आहे ती आहे. पण चरित्र लिहायचं असेल तर त्यांच्या आयुष्यात जी जी माणसं आलीत, ज्या ज्या संकल्पना त्यांनी राबवल्यात, जी जी माणसं आली त्या माणसांशी विस्तृत बोलावं लागेल. त्यांचे ईमेल्स, त्यांचे पत्र, त्यांचे फाईलचे नोटेशन्स, ह्या सगळ्यांशी विस्तृत चर्चा करून जो काही डेटाबेस तयार होईल त्याच्यावरनं त्यांचं एक चरित्र निर्माण होईल आणि ते चरित्र लिहिता येईल. मला वाटतं की हे पुस्तक त्या चरित्राची खूप चांगली सुरुवात आहे असं मला वाटतं की पर्रीकर माणूस म्हणून कसे होते. हांव भाई कडल्यान कितें शिकलो इतली वर्सां, मे बी हे हांव तुमचे कडेन 2 गजाली मांडपाक सोदतां. आजच्या राजकीय हातूंत क्षेत्रांत 2 गजाली ज्यो राजकीय हातूंत एकदम क्वचित आसा पण इम्पॉर्टंट आसा अश्यो म्हाका भाईन दाखवून दिल्यो गेली 30 वर्सां. एक म्हणजे ट्रस्ट, आनी हांव ट्रस्ट म्हणटा ते ट्रस्ट 2 तरेचे आसता. एक ट्रस्ट आसता तो आमी दवरता, लायक आय ट्रस्ट माय फादर, आय ट्रस्ट माय ब्रदर, आय ट्रस्ट माय वायफ. पण दुसरो ट्रस्ट आसता तो ट्रस्ट एक्चुअली तो ट्रस्ट नासता. इट इज लायक अ गॅम्बल, इट इज अ रिस्क टेकिंग. तो दवरचो पडटा आनी राजकारणांत तो ट्रस्ट दवरप दुसऱ्या मनशाचेर हे हाली खूब रेर जाला, रेर कम्युनिटी जाला. हांवेंच हो ट्रस्ट दवरल्यार कितें ताचे सायड इफेक्ट जावं शकता किंवा तो बॅकफायर कसो जावं शकता हाचेर हांवें सुद्दां एक्सपिरियन्स हालींच घेतला. पण हो ट्रस्ट दवरप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. केन्ना केन्ना तो चुकीच्या हाचेर सुद्दां वता. इट बॅकफायर्स. That this book was to be released during the lifetime of Mr. Manohar Parrikar. But unfortunately, the will of the Providence was otherwise. You've done a wonderful job. My only request to the publisher and your good self is, please get the copies of this book, especially in Hindi and English. इंडियन ऑयलान पुरस्कृत केल्ली ऑल गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त सोमारा 27 माया सावन कांपाल ग्राउंडार सुरू जातली. सर्त प्रुडंट घडोवन हाडटा. सर्तींत गोंयांतले 32 टॉप टिमींनी वांटो घेतला. जैतिवंतांक 1 लाख रुपये इनाम मेळटलें. संघीक आनी वैयक्तीक इनामाय दवरल्यांत. 31 तारखेक फायनल. सर्तीच्यो सगळ्यो मॅची प्रुडंटाचे YouTube चॅनलार लायव्ह आसतल्यो. प्रुडंटाच्या पहिल्या हेवी बॉल टेनिस क्रिकेट सर्तीत म्युनिसिपालिटी आणि पंचायतींतल्यो मेळून 32 टिमी खेळटल्यो. हातूंत 24 पंचायतींतल्यो जाल्यार 8 म्युनिसिपालिटींतल्यो टिमींचो आस्पाव आसा.
इंडियन ऑयलान पुरस्कृत केल्ले सर्तीचो ड्रॉ सोमारा जालो. मे 27 तारखेक ग्रुप ए, 28 तारखेक ग्रुप बी आनी 29 तारखेक ग्रुप सी अशी पंचायत गटांच्यो नॉकआउट मॅची जातल्यो. जाल्यार 30 तारखेक म्युनिसिपालिटी गटाच्यो मॅची जातल्यो. 31 तारखेक फायनल जातली. सोमाराच ह्या सर्तीच्यो ट्रॉफी आनी जर्सींचें अनावरणूय जालें. ह्या वेळार प्रुडंटाचे एडिटर प्रमोद आचार्य, न्यूज एडिटर सुयश गावणेकार आनी हेर स्टाफ तशेंच वेगवेगळ्या टिमींचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. पोरूं प्रुडंटान सीझन बॉल सर्त दवरून बऱ्यापैकी तोखणाय मेळयल्ली. अंदू ग्रास रुटावेलो खेळ म्हळ्यार टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त घडोवन हाडून उदेंत्या प्लेयरांक मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. आनी हो प्रुडंटाचो जो टोर्नामेंट आसा हो आमकां खेळपाक एक उमेद आशिल्ली म्हणून आमी एक ह्या हेका आमी पार्टिसिपेट जावपाक सोदतात. आनी ऑल द बेस्ट फॉर प्रुडंट चॅनल. This is the most awaited tournament organized by Prudent Media and we are grateful to be a participant in this tournament. So we are getting ready towards this tournament. हो सिजनाचो लास्ट टोर्नामेंट जावपाचो आहा कांपालार आनी हो घडोवन हाडटा आमचो प्रुडंट मिडिया. सो आमचो टिमाचें नांव तालिगांव पंचायत. सो वी आर होपिंग टू डू अवर बेस्ट ऑन द लास्ट टोर्नामेंट ऑफ द सीजन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.